जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, रोमांत एक नांवार्दीक देंवसार धांवडयतलो आसलो. ताचें नांव गाब्रिएले आमोर्त, फादर गाब्रिएले आमोर्त. आयकलां जावंक पुरो. थोड्या तेंपा आदीं आमच्या भारत मोलांत एक फिल्म आयिल्लें, द पोप्स एक्झोसिस्ट म्हणून. पळोवं ना जाल्यार तुमकां सुकलें, खंय म्हणी मेळोंक पुरो. गाब्रिएले आमोर्त सुमार 60,000 चड तरांनी ताणें देंवसार धांवडोवन मनशांक बरें केल्लें. साबार बुकी बरयल्यात. हो याजाक 2016 इसव्यांत मरण पावलो, 91 वर्सां प्रायर. ताच्या एका पुस्तकांत एका चलयेची गजाल सांगता. एका बापायन आपल्या चेडूं भुरग्याक, चली भुरग्याक ताचे सर शेणलें, सुमार 14-15 वर्सांचें. खंय दाक्तेरां सरचीन आपोवन व्हरून तांकां पिडा मेळनातल्या वेळार ह्या देंवसार धांवडयतल्या वा एक्झोर्सिस्ट पाद्र्या सांगता थंय हाडून आयली. लातेरान बाजिलिकाच्या मुखार सांता स्काला पवित्र मेटां आसात, थंयसर ताणें देंवसार सोडोवचें आसलें. हें चेडूं भुरगें भोव मोगाळ, आवय बापायचें उतर केदाळें आयकतालें, सांगलें पुरो करतालें. मागीर पासी भुरगें एकच फावटी कितेंय बदलावण. गाळी सोंक सुरू केल्यो, पोजडें उलोवंक सुरू केलें, सकटांक येटूंक सुरू केलें, मारूंक सुरू केलें. बापायक अजाप जालें, म्हजें भुरगें एका दिसा भितर अशें कशें जालें. देखून आस्पत्रेक व्हरून जाता दाक्तेरांक पिडा मेळोवना, सीदा फादर आमोर्ता सरचीन. आमोर्ताच्या हातांत तें महाप्रार्थन वा देंवसार सोडोवचें मेजर एक्झोर्सिझम संभ्रमीक प्रार्थन करच्या पयलें बापायन ह्या चेडवा भुरग्याच्या माथ्यार हात धरून मागणें केलें. आनी मागणें कर ताच्या उपरांत पाद्र्यापाच्या हातांत दिलें. पाद्र्याप ताचें तें कुडांत आसा, थंय बापूय गेलो ताच्या सांगाता. आनी ह्या चेडवा भुरग्याचेर तें महाप्रार्थन वा संभ्रमीक प्रार्थन केल्या उपरांत एकच मागण्या उपरांत चेडूं सारकें जालें. गाळी सोंवच्यो रावल्यो, पोजडें उलोवचें रावलें, मारचें रावलें, पयलेंच्या बरीत शेळये बरी जालें. आनी ताच्या उपरांत ही गजाल तो एका बुकांत बरयता आनी सांगता, बापायचें आशिर्वाद बळादीक. बापायचें आशिर्वाद बळादीक. कोणसो बापय आपल्या भुरग्याक देवा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवे आशिर्वाद दिता की ताका देंवसार लागीं येना म्हणून. आनी जावन बापायचें आशिर्वाद भोव बळादीक. तशेंच याजकांचेंय तोय आत्मीक बापय, तशेंच बिस्पांचेंय आनीकी चड प्रभाव बरीत. म्हज्या सांगाता रोमांत बायबल शिकोवचो एकलो याजक आसलो. ताका ताच्या बिस्पान नेमाक केल्लें देंवसार धांवडोवच्याक. बायबल असो तज्ञ ताचे कडेन सारलें, हें कित्याक कशें बापायचें आशिर्वाद. तो म्हणालो, फादर, देवान चवथोवपा देस दिला आनी ह्या चवथ्या उपासान तुज्या आवय बापायक मान दी म्हूण सांगलां. सिराकाच्या ग्रंथांत ह्या एक उपादेसा विशेश देणी बसयल्यान. तुजो बापय पिसो जाल्यारय, तकलें तस्कत जाल्यारय ताका मान दी, ताची बेपरवा करिनाका. देखून आवय बापायचें हक्क देव राखून दवरता भुरग्यांचेर म्हणून. आवय बापायचें हक्क देव राखून व्हरता. तो तकलें दस्कत जावं दी, कितेंय जावं दी, कसोय जावं दी. ताका कोण पळयता गी, ताका कोण जची जतन करता गी, ताका ताच्या पातकांचें बोगसाणें मेळटा, ताचें मागणें देव आयकता, ताच्या भुरग्यांक जावन ताका मान मेळटा आनी ताचीं पातकां बोगसतात. ल्हान भावूक ताका मेळटा. कितलीं इनामां बापायक मान दिल्ल्या मनशांक. साबारश्या कुटुंबांनी मोगाचें नांव बापय नात, एबसेंट फादर. आतां साबारश्यो स्त्रियो बापय नातलें जिवन सारूंक की आशेतात, भुरग्यां जाय गोव नाका म्हणून. देखून भाड्याक दादल्याचे अंश हाडून येतात, थंय थंय बँकां आसात. आनी बापय नातलें कुटुंब, दिक्क नातलें घराणें वा वाऱ्याक दंदळची आगबोट कशी आसता. हें पळया थोडीं घरां बापय नाका, लग्न नाका, फकत भुरगें जाय म्हणून कोणा मारिफात एक भुरगें करतल्यांची गत. आनी तशें आज पवित्र सभेंत बापायपण दाखोवन दिवच्याक देवा बापानी एक योजन घालां. सगळी पवित्र सभा देवा बापाचें घराणें. सगळी पवित्र सभा द फॅमिली ऑफ गॉड. आनी असो बापय देव बाप. तो देव बाप दिसना,
देखून ताचें बापायपणाचें रूपकार जावन प्रतीक जावन तो बिस्पांक दवरता आनी बिस्पांचे 6 वावराडी जावन याजकांक तेंच बापायपणाचें दायज दिता. देखून बिस्पांचे आशिर्वाद आनी याजकांचे आशिर्वादी देवा बापाचेंच आशिर्वाद देखून त्या आशिर्वादा मुखार देवसार रावना तो धांवता. आज देखून म्हज्या काळजा सारको तुमकां गवळी हांव दितलो म्हणून जेरेमिया मारिफा सांगलेलीं उतरां सिद्ध जातात. उडपीच्या देवपर्जेक ह्या देवाच्या घराण्याक एक दिसतो बापोय जाय आनी हो दिसतो बापोय हेका बिस्पा मारिफात ताका हांगासर उबो करूंक देवा बापान येवजिलां आनी तो फादर लेस्ली याजक ह्या दियेसीचो ताका विंसून काण आनी ताचें देवाक्य सोम्या जेजूच्या उतरांतल्यान विंसून काडलेलें मातेवाच्या वांजेलांतलें 11व्या अध्यायांतलें हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो. म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो म्हणलो देव ताच्या काळजा सारकोच एका गवळ्याक वेचून गवळ्यांनी ताच्या काळजाकच ताळ पडचे शब्द घेवन आपले मुखले मिसांव करता म्हणून तो भायर सर गेला. अंत्योकाचो सांत इनास तो नावार्दीक याजक आनी बिस्प मार्तीर ताणें बिस्पाक देवा बापाक सरी केला. सक्कट देवपर्जेन बिस्पाक मान दिचय देवा बापाक मान दिल्ले बरें. जसो जेजू क्रिस्त देवा बापाक मान दिता की गौरवान चलता की विधेय जाता की देखून सगळे पर्जेन ताका मान दिजय गौरव दिजय विधेय जायचय. ट्रालियन्स म्हणल्यार पवित्र सभेक ताणें बरयलें. मॅग्नेशियन्स दुसऱ्या पवित्र सभांक 7 पवित्र सभांक ताणें पत्रां बरयल्यां आनी सडावत बिस्पांच्या वडपणा विशयांत गाना विशयांत ताणें शिकयल्लें आसा. मोगाच्यानो आमकां समेस्तांक बिस्पूय एक बापूय पापा फ्रांसीस म्हणटालो अती सोबीत नांव एका बिस्पाक उलो करचें तें बाप्पा पाप्पा ह्या इटालियन भाशेन पापा वा पाप्पा फादर पाद्रे आनी देखून आमच्याय भाशेंत आमी बापा म्हणून उलो करता. आनी बापोय कसो जीव भुरग्यांक पाशार करता की अशें देवा बापाचो जीव ताच्या उतरां मारिफात आनी ताच्या संस्कारा मारिफात सगळे पवित्र सभेक एक बिस्प पाशार करता. घरांनी बापायचो पात्र कितलो गरजेचो की म्हणून हांवें सांगची गरज ना. रेग्र दिवंक शिस्त शिकोवंक आनी मांडावळ घालूंक योजना करूंक कार्यगत करूंक चरक्या भुरग्यांक तो आदर्श आनी चेडवां भुरग्यांच्या काळजाचो गोंडो तांकां सारक्या वाटेन चलोवंक बापूय भोव गरजेचो आसा. आनी देखून ह्या देवा बापा मुखार हांव दिंबी मोडटा म्हणटा सांत पावल एफेसकारां बरोवन देवा बापा मुखार दिंबी मोडटा आनी दिंबी मोडन सक्कट बापयपण आनी सक्कट कुटुंब ताचें हांव नांव घेता म्हणून तो आमकां समजयता. बापाची वळख करून जेजून दिली. जाका तुमी आमचो देव म्हणटात तो म्हजो बाप म्हळें जेजून जुआंवच्या वांजेलान आनी जुदेवांक ताणें समजयलें आपूण नीज जावन देवाचो पूत म्हणून. आनी कितल्या मोगान त्या बापा कडेन उलयतलो. बापा सर्ग आनी संवसाराच्या दनया जाणट्या आनी बुदवंतांत हांव लिपोवन दवरल्यो सांगते तुवें ल्हानांक उगडप दिल केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करूंक तुजें मन आसलें तुजी खुशी आसली. सर्ग संवसाराचो धनी जाणट्या आनी बुदवंतांत लिपोवन दवरल्यो ल्हानांक उगडापे करता. येरमाळच्या त्या गांवांत हांव आयलेल्याक उगडापे करता आनी ताचे मारिफात सगळ्या उडपीच्या देवपर्जेक देवाच्या काळजाचे गुट उगडापे करूंक शास्त्री आनी फारिजेव देवाचें उतर बंगयताले. ताचो अर्थ सुदाप करच्या बदला कश्ट दिताले. लोकांचेर व्हड व्हड वोजी घालताली आनी तवळ जेजू क्रिस्तान तें वजें काडच्याक म्हळें हांव तुमकां विशेव दितां. म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया म्हजें लागचें शिकाव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो. शेळयांच्या आंगार वयलें कांदा वयलें माथ्या वयलें जडायेचें वजें काण्ण बिस्पान तांकां विशेव दिजय. बिस्पा सरशें येवंक कोणेंय भिवंक नजो. बिस्पान ताच्या मुखार एक जागो तयार करीचय सुलाबायेन उस्वास काडूंक. द फ्री सायकोलॉजिकल स्पेस should be created by the bishop to allow his people to come to him to meet him. बिस्पा विशयांत थोडी रुपणी अपोस्तोलोrum successores म्हणल्यार निदर्शन दिवच्या दिग्दर्शन दिवच्या पुस्तकांत वा त्या सुचनांत दिल्लें आसा. ताणें कितें करी जाय गी म्हणून आनी ताची रुपणी खंयची. प्रत्येक जावन तो गवळी तो पागी फिशरमॅन तो बापय द फादर
तो भाव, तो इश्ट, तो बुजोणदार, सेवक, शिकोणदार, मुखेली ही सकट रुपणी देवाक सहजल्ली ती आमकां आमच्या बिस्पांकी दिल्यात. तो बावडतान बरलोलो मनीस, बरवशान बरलोलो, बोळ्यापणान आनी काकुळटीन बरलोलो, एकताराक पुरस्कार दिवचो, संपूर्ण समर्पीत, बरें वायट तजवीज करचो आनी बरें विंसून काणटें शिकोवचो, सारकी वाट दाखोवचो. 2 नंबरांत आमकां तें समजयलां. सांपावलोनी कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रान समजयलें, तुमकां क्रिस्तांतय हजारांनी शिक्षक आसली तरी तुमकां बापूय म्हणलो एकलोच, हांवूच तो तुमकां सुवार्ता परगट करून क्रिस्तांतय तुमकां नवो जल्म दिलो. देखून म्हजी देख घेवन चला म्हूण हांव तुमच्या लागीं प्रार्थितां. एका आवय बरी प्रसूतपणाचे कश्ट ताणें भोगल्ले म्हणून गालातकारांक तो सांगता. एक बिस्प प्रसूतपणाचे कश्ट भोगता आनी बापायचे कश्टी भोगता, आनी हे बापयपण आनी आवयपण दोनी मिसळून गेल्लो एक व्यक्ती खंडीत जावन एक बिस्प म्हणयेत. बोळ्या आनी कालत्या काळजा विशयांत जायतें बरोवंक ना, तरी तें काळीज कसलें म्हणून थोड्या रुपण्यानी जेजून सांगल्लें आसा. प्रत्येक जावन सादे बोळे कितले बागी पृथ्वी जातालें तांचें दायज. शेळयां बरीं, पारव्यां बरीं, हे दाखले दिवन शेळयां बरीं, पारव्यां बरीं. सुण्या वखदां मदें शेळयांक धाडलेल्या बरीं वा पारव्या बरी तुमी जायचे. सादे बोळे ही रुपणी दिवन आमकां समजयता. इजायाच्या ग्रंथांतलीं उतरां आयकून मातेव समजयता. म्हणटा, तो म्हजें तीर्प सरपर जावं पासरतलो. तो झगडचो ना, बोबाट मारचो ना, रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशणां करचो ना, नुरगोवन गेल्लो चिवो तो मोडचो ना, मिणकुची वात तो पालवचो ना. नितीक जैत लागसर तो अशें चलतलो. 12वें अध्याय. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, बिस्पान वचून हंपन कट्ट्यान जावन या हांगा सांते कट्टे वचून बोबाट मारची गरज ना. आपल्या परजेच्या काळजांत देवाच्या उतराचें बीं घाली जायी आनी तांचे थंय बावार्थ उपजसो करी जाय, बावार्थ किरलोसो करी जाय. आनी जेन्ना तो बावार्थ किरला तागी तो वळू ती बाचेवेक पात्र जातात. कित्याक बावार्थावेने कोणेंच देवाक मानवून जियोंक साथ दिना. आज देखून ह्या आमच्या बावाक कितें काम आसा गे म्हण हांव थोड्या म्हज्या उतरांनी न्ही, सांत आगोस्तिनाच्या उतरान सांगता, इंग्लिशान सांगता. हांगासर आसल्या बिस्पांक कितें खंडीत मतीक उपकारा पडत. The turbulent have to be corrected, the faint-hearted cheered up, the weak supported, gospel's opponents need to be refuted, the insidious enemies guarded against, the unlearned need to be taught, the indolent stirred up, the argumentative checked, the proud must be put in their place, the desperate set on their feet, those engaged in quarrels reconciled, the needy have to be helped, the oppressed have to be liberated, the good must be encouraged, the bad must be tolerated, and all must be loved. पूर करून जाल्या उपरांत अखेरीक सक्टां स्वताणें मोग करी जायी. फादर लॅस्ली तुमकां मॉन्सिन्योर म्हणनास फादर म्हणटा, कित्याक तूं बापय आनी ह्या बापयपणाचे गूण कितें म्हण तूं जाणा आसाय. आमच्या याजकांक, तुमच्या धार्मिकांक, तुमच्या सेमिनारिस्टांक, तुमच्या लायक परचेक तांकां बोळ्या आनी काळजाची रूस आनी संतोश तुमी लाभोवंक तयार आसात म्हणून तुमी विंचलेलो देयज सांगता. देवान आपल्या रक्तान विंसून काडलेल्या मोलाक घेतलेल्या परजेची मेलकाबडदारी तुमकां दिल्या. ताणें देवानच तुमकां नेमला. हें काम करतना सांपावलोन तिमोथीक सांगलेलीं उतरां ती बुधबाळ वूड आसा काडटा हेच्या दुसऱ्या वाचपांतली. पवित्र पुस्तक परगटूं, प्रसंग करच्यांत आनी शिकोवन दिवच्यांत वेळ करची. जायतीं राटावळां आसा अभ्यासपाक सांत अगोस्तिनान सांगल्या प्रमाणे. पूण तातूंत फर्स्ट प्लेस, प्रायमरी प्रायोरिटी इज द प्रोक्लमेशन ऑफ द गॉस्पल अँड एक्सप्लेनेशन. ताची शिकोवन दिवची आनी शिकोवन दिवचे लोकांच्या काळजांत बावार्थ उपसूंक. सुकाळी आनी आकाळी ह्या दिसांनी पापा लियो कितें करता तें इल्लेशें गमनान दवरल्यार बरें. पापा फ्रांसिसान कितें तें याजाकच ताणें कितें केलें तें मतीक धाडल्यार बरें. निमाणी एक सत्राय तुमी तुमचे परजेक तीद दितना, एका बापाय बरी शिस्त शिकयता आसतना, गरज पडल्यार बेस्टायतना
तुमकां तुमच्या देई वाक्य सो उडास तुमची पर झाडटाली म्हणटाली हें बोळें आनी कलतें काळीज खंय गेलें फातर जालां गी कितें अशें म्हणून करतले. भियेनाकात, धैर्य घेया. तें बळें आनी कलतें काळीज थोडे फावटी शिस्तेचेंय काळीज जावंक जाय. सरेस्परसो संतोषूच तुमचें बोळ आसूं दी. देव तुमच्या सांगाता रावतलो, तुमचे मारिफात वावुरतलो.